क्षमा करा आम्हाला प्लीज. तुमच्या हातात काही नाही. पडदा टाका. या होईल आता. गोयचे ताजमहल म्हळ्यारूच कला अकादमीची दशा. दिसांदिस एक एक प्रकार मुखार येत असा. ज्येष्ठ अभिनेतो शरद पोंक्षेचे पुरुष नाटक सुरू असताना कला अकादमीतल्या लायटींनी घात मारलो. लायटी मदींच दिपकावपाक लागल्यो. 10 मिनटां नाटक बंद करपाची वेळ. सुत्रांकडल्यान मेळटा ते म्हायती प्रमाण सरकारान कला अकादमीच्या लायटींचो अभ्यास करपाक आदी एक समिती नेमिल्ली. त्या समितीन LED लायटी 40% आणि 60% पार लायटी घालच्यो म्हूण सुचोवणी केल्ली. दरेक लायटीक वेगळें कनेक्शन आसचें. मात ताच्या उपरांत सरकारान कला अकादमीच्या कामाविशीं रिपोर्ट दिवपाक टास्क फोर्साची नेमणूक केली. आदल्या समितीन दिल्लो रिपोर्ट थंयच उरलो. तांच्यांनी आतां कितें तें टास्क फोर्साक सांगचें पडटलें. आयतारा जाल्ली बिगाड सारकी करपाक लायटी देंवोवच्यो पडटा आसल्यो. मात नाटकाची स्टेज मातशी वेगळ्या पद्दतीन आशिल्ल्यान तें खंय शक्य नाशिल्लें. टास्क फोर्साचो वांगडी देविदास आमोणकार म्हणटा लायटी सारक्यो ना म्हूण टास्क फोर्साच्या बसकेंत इशू काडिल्लो. मात भाड्याच्यो लायटी हाडून कांयच प्रॉब्लेम ना अशें हाच्या आदीं दाखोवपाचो यत्न केला. टास्क फोर्साची जी मिटींग जाल्ली त्या मिटिंगांनी आमी वारंवार सांगत येयल्लें आसा सब स्टँडर्ड काम जाल्लें आसा. जावं ते लायटीचें जावं ते सावंडाचें. पण जालें कितें की मंत्री सांगता की कांयच प्रॉब्लेम ना म्हणून. कारण कशें आसा चूक जी जाल्ली आसा ती चूक आसा ती मान्य करपाक जाय. आनी पयलींचे महोत्सव जाले जावं राज्यनाट्य स्पर्धा जाल्यो तेन्ना भाड्याच्यो सगळ्यो लायटी हाडून कला अकादमीन ते करून दाखयले आनी म्हणलें पळय कांयच प्रॉब्लेम ना म्हणून. लायट गेल्ल्यान फकत 2 लायटींचेर पुराय नाटक करचें पडलें म्हूण नाटक पळोवपाक आयिल्ले लोक सांगतात. लायट गेली आनी ताका नाटक फुडें कंटिन्यू करपाक मेळना आनी जवळ जवळ 10 मिनटां तांच्यांनी लायट वयतलो म्हूण सांगलें. आनी आज जें घडलां तें परत अशें घडपाक जायना. जेणे करून गोंयचें नांव पिड्ड्यार जावंक जायना. कला अकादमीच्या ह्या टॅक्निकल प्रॉब्लमा खातीर मातसो बेरंग जाता. आनंद व्यक्त करपाक जे सूख व्यक्त करपाक लोक एक नाट्य पळोवंक येतात तेंचो भिरमुसलो जाता. ह्या विशीं मुख्यमंत्र्याक विचारल्यार तो वग्गी. सीएम काल ज्येष्ठ कलाकार शरद पोंक्षेन म्हणला मेंटेनन्साची गरज आहा म्हणून. मजगती कला अकादमीच्या कांडावेल्यान विरोधकांची सरकाराचेर चढाई. आरजीचो मुखेली मनोज म्हणटा गोंयची नॅशनल लेव्हलाचेर लज. गोंयचें नांव जगभर टुरिजमाक लागून पाड पडलेलें आसा. आतां हे कला अकादमीच्या थ्रू पासून जर इंटरनॅशनल नॅशनल हांगा कलाकार येयले जाल्यार ते बॅड मेमरीज घेवन वयतले. आपाचो अमित पालेकर म्हणटा गोंयांत कला क्षेत्रांत अशें पयलें केन्नाच जावंक नाशिल्लें. हाच्या पेक्षा वायट गजाल कलेच्या क्षेत्रांत गोंयांत घडली ना. आनी म्हाका ह्या गोश्टीचें आश्चर्य दिसता की बाब गोविंद गावडे जे आमचे आर्ट अँड कल्चर मिनिस्टराचे कलाकार आसा आनी आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत हाची कसलीच रिस्पॉन्सिबिलिटी घेना. ताचें इन्व्हेस्टिगेशन जावचें, FIR रजिस्टर जावचो. सिसील रॉड्रिगेस मंत्र्याचो राजिनामो मागता. On top of that, the art and culture minister should be resigning from his post as he's always given us fake promises from day one that he's done this work, that work. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी.